सगळीं आमी उबी रावन मिसाची सुरवात एक गायन गावुया. देवा तूं आमचो रोम A11 पान 5 A11 पेज 5. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. मागीर मोगाच कार्य देव मंदिरांत तुमकां पळोवन आमी खुशाल देवाक दिन वासावन तुमच्या एक एकल्याचे देण्या बसत. किरीत भाशेन येवकार फादर मिंगेल आनी फादर मारियान आमचे फिरगुजेन आमी किरीत भाशेन जमा जालो एकठांय जाल्यार मागूक आमची भयणी मारिया कोसिसांव विएगस 3ऱ्या वर्साचो उगडास. ही आमची भयणीक सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घेतली ही आमची खात्री. मागुया तिचे पासत तिचे गोरकारा थॉमस फेर्नांडिसा पासत. आनी तशेंच मागुया आमी फादर अकिल्यो गोमिस तोवूय हेच दिसाक अंतरल्यार आज 3 वर्सां भरतात. ताकाय देवान जग इगोर्जेन ताणें बरे भशेन काम केलें. ताकाय सासणाचो विसव मागुया. आज आपलो वाडदीस समारंभात जेडन वाज पलिटा पिनेरो आनी हेर आपलो वाडदीस समारंभतल्यांक देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागून घेवया. आनी आज आपल्या घरांनी सायबीण येवकार दितात. सायबीण मांची भेट स्विकारतात. ओयतियांत मारिया मिरा फेर्नांडीस, पाद्री भाटांत स्टीफन कार्दोज, दुर्गावाडी ग्रेगरी रॉड्रिगीज आनी फामील, व्हडलेंबाट मॅरी पेरेरा आनी फामील, जिलाले मोरोड जुआंव आनी सिसील फेर्नांडीस, माशेदाले मोरोड आंजेलिना फिगरेडो, नोमशिंत पावलीन आनी आना सोजा आनी नागाळी रुजारियो डिकोस्ता. तांचे पासत मागुया ही सायबीणमांची भेट तांणी स्विकारूंक आनी सायबीणमांची भेटी उदेशी तांकां कुडियत्म्याची भरपूर देणी फाव जावं आनी बरे भशेन आतां मिसांत वांटो घेवंक हात जोडून मिसाची तयारी करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भुरनो, देव आमचो रोसना. देव आमकां रोसता, देव आमकां सांबाळटा. देव आमच्या तरेतरेच्या गरजांक आखाताक पावता. देव आमचो सगळ्याचो मोग करता. बोकून ह्या संवसारांत जी कोण गरीब कांय जियेता, कोश्टांक आडकोड्यांक सांपडटा आनी भोव करून जेजू खातीर धुमाडो सोंसता, दुयेंस सोंसता, तांच्या आदाराक देव सदांच. असल्यांक देव जेजू आज सर्ग बसयता. आमच्या जिवितांत
दुःख प्रश्न आडखळ येता तेन्ना निराश जावन ते सुवातेर देवाच्या मोगाचेर पातयोंक, देवाच्या आदाराचेर पातयोंक ह्या मिसान आमकां त्याच देवाचो आदार मागुया. आनी आमी संत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून भोगसणे मागून म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच कुंवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. उगीच रावन आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी सांत देवा मुखार धरुया. दयाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मोरणा वरवीं मारिया कोसेसांव तुजे दुवेक आपणे सदां आशिल्ले पातकांचे भोगसणें दी. तुका संपूर्णायेन ओळखून आनी रूप बगून सासणांक ती भागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बसुया. बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, आतां आंकवारांची खबर करुया. तांचे विशीं सोम्या म्हाका कांय हूक दिवंक ना, पूण त्याच सोम्याचे काकलुतीन विस्वाशी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या कालाचे ओचोनी पासत जोन एकल्यान आपूण आसा त्याच बेसार रावलें बरें. तुका पोतीन आसा तर तिका सोडूं नाका, तुका पोतीन ना तर पोतीन घेवंक सोडूं नाका. पूण लोक जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना, आनी एक आंकवार चेडून लोक जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लोक जाल्ल्यांक आपल्या जिवितांत गास पडटली तांतली तांकां निवारूंक म्हजी खुशी. भावा भयणीनो, हांव सांगूंक सांगता तें हें. वेल सोंपूंक पावला, देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले परी जिवचें. रोडटात तांणी रोडनो नासलोले परी, सुकांत आसा तांणी सुकांत नासलोले परी, विकतें घेता तांणी आपणान कोडेच कांयच नासलोले परी. ह्या सर्वेस्पराच्यो वस्तू वापरतात तांणी त्यो खरेंच वापर नासलोले परी जियोचें, कित्याक ह्या सर्वेस्पराचें रूप नोपयत जावन वेता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखार देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q2 आमचो एक केस लेगून
पान 165 Q2 page 165. सगळी उभी राहूया. उद्गाराक आमी गायन गाऊया. B4 पान 22 B4 पेज 22. आमी दुसरो श्लोक गावचो. Solves fora, sol, sol, solves fora, sol, sol. Gesù tu ci udra, Alleluia budo. Gesù tu ci udra, Bukelam czemo. Gesù tu ci udra, tu ci udra. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आपल्या शिसांचे दोळे लावून जेजून म्हणलें, तुमी गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां बुकेल्यान ती सुभागी, तुमकां देव दादोशी कोत्तलो. तुमी आतां रुदोन कोत्तात ती सुभागी, कित्याक तुमी हांसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेस कोत्तीत, तुमकां सभेंतलीं भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवांचेर बोगलांटां घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी कुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां ग्रेस्तांक हाय हाय, तर तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आसतल्यान तुमकां हाय हाय, तर तुमी बुकेतल्यात. आतां हांसतल्यान तुमकां हाय हाय, तर तुमी रडटल्यात आनी रुदोन कोत्तल्यात. लोक तुमचें बरें उलयतात तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फोटकीर ह्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या बाबडीनो बागेन पावलो म्हणटा तुका पोतीन आसा तिका सोडू नाका आनी पोतीन ना पोतीन घेवंक पोतीन सोदनाका. आपोस्तलो कित्याक प्रवादी कित्याक एक पाद्री कातोलीक पाद्री आनी कातोलीक पाद्री कित्याक एक कातोलीक भावार्थी लगून दुसरे भावार्थ्याक ही बुद्ध दिसना. बाबा पोतीन आहा काजार हितून बायल भुरग्यां सोड आनी देवा फाटल्यान यो तुगे जिवीत देवा भेटोय ना कोण सांगपाना. हें पवित्र सभेचे शिकवणे हाड. तूं तरी काजारी तुगे काजारी बेसा प्रमाण जें दायत्व आहा ड्युटी आहा ती पाळ. ज्यो जबाबदारी आसा त्यो पाळ आनी सांबाळ. आनी दोगांय पोती आनी पोतीण आनी भुरग्यां बराबर काजारी जिवीत जिवन देवाचो पाटलाव करात. पूण जायत्या जाणांनी काजारूच सोडून दिलां. ती काजार जाल ना देखीक आमी पाद्री आमी काजार जाल ना. कित्याक काजार वायट म्हणून काजार पाडे म्हणून काजार बरें न्हू म्हणून जायत्यांक दिसत फादर तुमकां काजार जाल ना आमगे गोत चोवन तुमी काजार जाल नाय न्हू बरें सुंटोल तुमी आम गोत कितें बोगताय ती तुमकां मेळना जायत्यांक दिसत. पूण ते दॅट इज नॉट द पॉयंट why the church has forbidden marriage for priests. ना कित्याक पॉझिटिव्हली तरी पळयलें आमी काजार सोडून दिला आनी आमी काजार नाकालां. कित्याक काजार बरें पवित्र कुरपेची वस्त. पूण ही आमी सोडून दिल्या कित्याक आमकां त्याहून अदीक उत्तम वस्त आहा ती जाय. आनी त्याहून अदीक उत्तम म्हळ्यार स्वर्गा पासत आनी स्वर्गा रावतल्या देवा पासत आमी सगल्यांनी काजार सोडून दिलां. प्रितीच्या बाबीनो आयज आमच्या गोंयांत कित्याक संवसारभर जायतीं काजार जातात. सगळीं म्हणून जायना जायतीं काजार जातात. काजार जावपाचो हेतू कितें? वॉट इज द पर्पज ऑफ मॅरेज? दोन पर्पज सांगता. दादल्यांचे मतीं कितें आहा तें बायलांचे मतीं. नाजाल्यार बायलो म्हणून आहा हांव फकत दादल्यांचेर बायलांचेरू फातीर माता. दोन आतां आहाय दोगांयचेरू फातीर माता. सगलीं करिना थोडी घडये करीत. एक पर्पज म्हणटा तो दादलो जाता कित्याक काजो जाल्यार मुगे सगळें बरें जातलें म्हाका जेवण मेळटलें मुगे रोप दुपा जातलो मुगे घरा काम जातलें भुरगीं जातलीं तें हांच मुगे जाणट्या माय पायक चोवपा मेळटा. एके भाशेन सिरविदोर किर्यात कशें घडये हांव सांगतें मातशें खर जायत पूण जायते पाट जाता समाजांत. अनपेड सर्वंट मेळटलें अनसॅलरीड वर्कर मेड मेळटली. सो काजार जाता 8 घर दवरता. बायल काजार कित्याक जाताय? थोड्यो सगल्यो न्हू जाताय कित्याक थोड्यांक दिसता आवय एको काजार जाल्यार म्हाका नांव मेळटलें म्हाका गांव मेळटलो म्हाका बाट बेंस मेळटलें म्हाका पयशे मेळटले मुगे सगळें सेक्युअर माय लायफ वील बी सेक्युअर्ड आय विल बी हॅविंग अ हॅप्पी एंड इजी लायफ. सो काजो जाया. दोगांयचो नेगेटीव पॉयंट कितें? दादलो आहा तो बायल म्हण मानून घेवंक पावना पूण जिवीत भर ते सारकी कोण कोता अपमान कोता मोगान वेंगोवंक आनी वागोवंक पावना. कित्याक ताणें मोतींत किर्यादाळ घरां इगोचें सोद हिंग साक्रामेंता बास गेल जाय ते इगोचें तो हुंचे इगोचें ते इगोचे आल्तरा तावन भायर वयतना किर्याद वयल ताणें पोतीन वयल ना. ही हॅज नॉट टेकन अ वायफ ही हॅज टेकन अ सर्वंट. ताका जिवीत पोर मोर पर्यंत ते सार स्वतान ते सारकें हें कोर. ताका जायत पण म्हणटा अरे गोवा इतलो कित्याक स्वता हितून तुगे बायलेक घोडे सांगपा नाय हो राज भितर दवरतले कित्याक किर्यादाळां. बायल आहा ती बाबा सारकी फलगिस्त भुरग्यां चोयना घोवा चोयना घरा बिया चोयना घरा चोयना कांय ना. अरे बा कितें मातशें चोय बोर घाल. कित्याक ती काजो जाल्यार ATM मिशिना कोडे ती काजो जाल्यार प्रॉपर्टी हे कोडे ती काजो जाल्यार घोवाको न्हू. सगलीं करिना थोड्यांचे कडेन ही मोत आसतली. आयज जेजू क्रिस्त आमकां भाग्यां दिता भाग्यां जियेता आनी आमी सगलीं क्रिस्तांव एकाच ताडेन वय सोम्या आमी भाग्यां जियेता. पूण भाग्यां जियेतात खंय? मार्केटींत भाग्यां जियेतात खंय? रस्त्यार भाग्यां जियेतात खंय? बांदार भाग्यां जियेतात आमगे शिमत्री मुखार पार्किंग लॉट आहा थिंगा. पूण घराको आमी क्रिस्तांवां जियोंक खूब चुकतात. भागी सांगतात सोंसणीक जा भागी सांगतात रुदोन कोत जाल्यार लेगूत सुभागी जा भागी सांगतात दुर्बळकाये लेगूत तूं सुभागीपण भोगूंक वावर. आमी घरा बियांत कितलीं सोंसणीक जातात कितलीं रुदोन आहा तें मानून घेतात आनी दुर्बळकाय आहा ती आपणावून जियोंक सोदतात. सोंसणीकायी घेवया. घोव बायले बरे सोंसणीक बायल घोवा बरे सोंसणीक काही
आमच्या समाजाची एक चुकीचें धोरण म्हळ्यार बायलेनूय सोशीचें सोशीचें मोरना दीक लागून परिस्थिती जाल्यार बायलेन सोशीचें. गोवान कितें? गोवान सोंसपा न्हू काजा दोगांय जाल न्हय. दोगांयनी बोटां दोगांयच्या बोटाक दोगांयनी एकमुका मुदी घायल न्हय. कोणाक आमी काजा जाल्यात म्हूण फकत बायलू जाल्या. एग्जाम्पल दिता, बायली आम सांबाटली, बायलेन वायट कश न्हू. गोबरे सोसून राव, विस्वाची पोण साक्रामेंता उगडास करून बाय तुवें साक्रामेंत जोडा, विस्वाची पोण राव. गो कित कोता आवय म्हाका मेळटी, बायल सारकी न्हू, बरें न्हू, सोर पिवपा लागता. कोण लायसन्स दिलां? बायल गोडे बरें मेळना जायत, मोती आसलोली, मातशे गोडे पाडे जायत, सारकी पाडे जाय, मातशे ते पाडे थोडे गूण आसत. तुका सोर पिवपा लायसन्स मेळ्ळें, सिगरेट वचपा लायसन्स मेळ्ळें, मोड फोड दादागीर करपा लायसन्स मेळ्ळें, हे सगळे डान्स करपा लायसन्स मेळ्ळें. दादल्यांनूय सोशीश न्हू. कितल्यो बायलो आसात गोगडे सारके मेळना, मातशे थोडे पाडेपण आसत, पूण सोंसतात, गोवा सुदारतात. कितले गो चिंतले हे भाशेन न्हू. बाबा आसूं म्हाका गोडे मुगे मोना प्रमाण मेळना, बरें मेळना, पूण हांव सोंसतलो आनी मुगे बायले बरें कोन्न क्रिस्तांव पासून जोडून घेतलो, सोडटलो. संवसारूय म्हणटलो आवय काय बरोबर घातलो, पिवपा लागलो, बायले लागत. काय बरोबर घातलो, सगळे काडान हेण काजिनो वचोन हें कोन्न मेळ, बायले लागत. बायलेगे पाडेपण तुका लायसन्स न्हू. बायलेगे वायटोवेन गूण तुका लायसन्स न्हू. तूंय वायट जाच्या, तूं बरो राव, तूं बागी जिवीत जिये आनी तुगे कुटुंबाक सुरवात कर तुगे बायले तावन तांकां सगल्यांक जोडून घे. नाजा काजार केसोलें, नाजा पयलीं सुवातेर विचारात काजार जाताय कित्याकू असले डान्स करूंक. आनी आतांची पिळगा पळयता वो हें एकमेकाकू मानून घेता, ह्या संवसारान कितें मानून घेतलीं, नाका बाप आम काजार. तेका लागून सोंसात, दोगांय सोंसात, घोवूय सोश, बायलूय सोश, आनी हे वरवीं तुमी बागयोन जातल्यात. मागुया आमच्या काजारी जोड्यां पासत, मागुया पवित्र सभे पासत, आनी मागुया आख्या संवसारा पासत. पिटोने वेडार आमी गायन गावया. सर्वेस्वरा मानून घे, C30 आनी 3, पान 40 आनी 2, C33 पेज 42. बाबा भणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सासनाच्या देवा आमच्या बापा, मारिया कोसेसांव तुजे धुवेचेर तुजो सासनाचो उजवाड फांकलो. तो सासनांक तिणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता. तो योद्न मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व दाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो
आनी आमच्या फायद्याचो. मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा, तरी तुजे खणवळायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जोयतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताच्या सांगाता नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय. ह्या पासत देवदूतां आनी भक्तां सांगाती पृथ्वीमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक खोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porkotuja. सोम्या Jezu ami ourokatał, ani ekazitle pijekał, title bałki tu wojmowanie sud, ami tu cię moron porkotał. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी खो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितुमीचेर वीस जालेली तुजे पवित्र सवीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमियो आमचे आदारी बीश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांची मारिया कोसेसोव, थॉमस आनी याज्ञीक अकिलो हांची काकळूत कोर. तांकां हे संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समस्तांक
तुजें पोट चडीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन तुजे भाग्योन धर्मतान सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे आमी सगळीं बरोबर करुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणांत वांटो घेता ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना आमी गायन गावुया. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो. D23 पान 60. D23 पेज 60.
घेवचे ताणेल्यारू जिविताचो उडो हामू गांव घेवचे उकेल्यारू जिविताचे उडो गांवू लिव घेवचे ताणेल्यारू जिविताचो उडो हामू गांव घेवचे उकेल्यारू आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो उकेला तुका गावूंक आवडेता आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो उकेला तुका गावूंक आवडेता उंचावचेर वावर ठेवल्या केन्नाच ताका लागची नाका मनीस मोजे चडशी आयल्यार तोवूय केन्नाच उकेचो ना उंचावचेर वावर ठेवल्या केन्नाच ताका लागची नाका मनीस मोजे चडशी आयल्यार तोवूय केन्नाच उकेचो ना आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो उकेला तुका गावूंक आवडेता आमचो आत्मो ताणेला तुका पिवूंक आशेता आमचो आत्मो उकेला तुका गावूंक आवडेता प्रितीच्या बाबळनो आयज बुधवार जाल्ल्यान सांजे पेरपेत सुकरीच्या मनांक आमी तिसरो बुधवार पाळटले हांव 5:30 वाजता तेस उपरांत मीस सरमांव आनी मागीर नोवेनांचे मागणे हाजेर जावंक आमी मागता फाल्यां सप्टेंबराची 12वी 12 सप्टेंबर आमच्या पादविकाराचो जल्माचो दीस हो दीस आमकां सगल्यांक मागण्यांचो जावचो खुशालकायेचो जावचो ह्या पासत ताचे पासत बरी भलायकी आनी पवित्रात्म्याची कृपा मागूंक आमी 7:30 वाजतांचे मीस ताचे पासत भेटयतले हांव मागता सगल्या फिरगोजकारांनी येवंक ताणें आपल्या जिवितांतलें सगलें बरें दिवन आपल्याच अर्पण केलां आमकां देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मेळोवंक हें मतीन धरून घडटा जाल्यार सगल्यांनी येवन ह्या मिसांत वांटो घेवचो आनी पादिगरा पासत मागचें उबी रावया प्रार्थुया बापा बुखोनवाड्या नवे गोठायेचे आनी सासणीक जिविताच्या पोसणान तुवें आमकां दादोशी केल्या ह्या देण्या पासत तुका दिन वाचून मारिया कोसिसा आमचे भयणीक सर्व पातकांतली नितोड करून तुज्या गोपान सासणाक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेसूचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार मिसाच्या शेवटाक गायन गावया के 4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141 के 4 पेज 141 जिविताच्या जिवितातूं जिविताच्या जिवितातूं